4 दिसाच्या आंदोलना उपरांत टॅक्सीकारांची आज दुसरे खेप मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली। टॅक्सीकारांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याची बसके उपरांत माहिती। सरकारने 6 डिमांड दवरलेले आमदार त्यांचो आणि सगळे टॅक्सीकार येयले 6 डिमांडातले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो। 6 डिमांड त्यांचो गोवा मारता थंयचे काढून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आणि सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना। ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात, कारण 6 डिमांडाचे तर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसा तेका काउंटर दिवपाचो न्ही तेच्यानी क्लोज करपाक जाय। आमदार प्रवीण म्हणटा पेडणेकारांक आनीक एक काउंटर पयलींचो रस्तोय खंय टॅक्सीकारांक उक्तो दवरितले। तांकां लोकलांक एक काउंटर जावं म्हणून आनी तो ऑलरेडी सीएमान सांगला तांकां जो काउंटर आहा पळय तो तांकां ज्यो गाडयो तेंच्यो भायर आहा ना म्हटल्यार तेंच्यो 300 गाडयो भायर आसता 300 गाडयो त्यो खंयच्याच एका काउंटराक लागलेल्यो ना तेका लागून तांकां एक काउंटर जाय आसलो। म्हणजे ते पार्किंगाची ज्यो रेट आसली पळय 200 तेंच्यांनी वाडयल्ली पळय 80 आसली ती 200 केल्ली ती तेणी सांगला 80 आतां दवरता। पयलींचो रोड आहा तो बंद करता तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर ते करतले। सरकार कडच्यान मागण्यो लेखी मेळना तो मेरेन पेडण्यां सुरू आशिल्ले टॅक्सीकारांचे आंदोलन खंय सुरूच उरतले। आता कशें आहा जे मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळपाचे आहा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळ्ळेक आमी फुडले डिसिजन घेतले। सो आमकां इन रिटर्न तेंच्यांनी फाल्यां खंय तरी दिता म्हण सांगलां। सो आमकां इन रिटर्न मेळटकूच आमी मागीर फुडलें डिसिजन कितें तें फाल्यां आमी आयज आतां जशें आसले पळय 5 दीस तशें कंटिन्यू। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी मकबूल माळगेमणी।